श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येत प्रभू रामाच्या जन्मस्थानात रामलल्लाच्या मूर्तीची विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। देश राममय, अख्ख संसार साक्षीदार। 500 वर्षांची स्वप्नपूर्ती। रामलल्ला आता तंबूत रावचोना। कालचक्र बदलतले। महान भारताच्या उभारणीक संकल्पबद्ध जायात राम मंदिर जाले। राष्ट्र मंदिराच्या कामाक लागत प्रधानमंत्र्याचो उलो। अयोध्येतल्या सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर परशुराम भूमी गोंयूय राममय। गोंयभर देवळांनी धर्मीक विधी, दिवाळी, सांस्कृतिक सुवाळे, राम नामाचो गजर, राम भक्तांच्यो रॅली। कालचक्र बदलता। भारत कसल्याच वादांत पडनासतना वतलो उदरगतीचे दिशेन। मोदीच्या वक्तव्याचेर ब्रह्मेशानंद स्वामीचे स्पष्टीकरण। अयोध्येंतल्यान खासा मुलाखत। फुडल्या 3 वर्सां 70तल्या 15,000 लोकांक अयोध्येंत व्हरून हाडटा। मंत्री विश्वजिताची घोषणा। फेब्रुवारा सावन दर सप्तकांत 70 सावन अयोध्येंत ट्रिपी। हणजूणची 8 तीस बांदकामां मोडून वडयात। हायकोर्टाची उपजिल्लोधिकाऱ्याक ऑर्द। पंचायतीच्या आदल्या सचिवाक काडलो सोलून। नोटीशी काडल्यो, बांदकामां मोडली ना। पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशा काळजाचो आताक। जीएमसींत एंजिओप्लास्टी। आरोग्य मंत्री म्हणटा भलायकी बरी, दोतोर जतनाय घेतात, आपूण नजर दवरून आसतना।